आजचो तिसरो दीस आनीक तुमी जी पद्दत चयल्या पयलीं 2 दिसान रुलिंगाची क्वेश्चन येयलाय, तिसरे दिसाकूय रुलिंगाची क्वेश्चन येतली आनीक म्हाका दिसता आयच्या दिसाक खास करून तुमकां जे काल घडलें with regards to Madhai, the approach of this government, they are scared, they seem to be scared of the central engine. कित्याक ज्या पद्धतीन काल मिनिस्टरान आन्सर दिलो, completely unsatisfied. And if you see last 2 days जे पड प्रश्न आमी घालता, मुखेलमंत्री उठपाक, मुखेलमंत्री स्टँड्स अप. So the ministers also in a way are not prepared for this session. Today is my reply to the annual financial statement on the budget. आनीक या सरकारान सुरवातेक बजेटाक सुरवातेक उल्लेख केला लोकशक्ती आनीक कसली लोकशक्ती हो सरकार दाखोवन दिवपाक सोदता. Power to the people. Lok Shakti, the claim of the Chief Minister, is fake and laughable. Today, you see, there is an undeclared emergency in the state of Goa. Day in, day out, मुखेलमंत्री जेन्ना आमी अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी गोंयांत आहा म्हणून जेन्ना उल्लेख करता तो म्हणटा 50 वर्सां आदी जी डिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आसली ताचो उल्लेख करता. 50 वर्सां आदी मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता, आमचे महात्मा गांधीक कोणें फार मारलो, तेंची आयडियोलॉजी कसली, हू फॉलोज दीस आयडियोलॉजी. So let us not dig into history. Today you are Chief Minister. Government is a continuous process. You have to face, and we will expose the financial crisis in the state of Goa. We will expose the collapse in the administration. We will expose how corruption is being handled. आनीक हांव देव बरें करूं म्हणटा, रुलिंगाचे आमदार एक्सपोज करता. रुलिंगाचे आमदार आज हॅपी नाही, तर कोणूच हॅपी ना. म्हाका खात्री आहा की ज्या पद्दतीन हो सरकार विथ द फेल्ड पॉलिसीज, फेल्ड विजन, विकसीत भारताचे लक्ष्य म्हणटात, कसले विकसीत, स्वयंपूर्ण, अंत्योदया, सर्वोदया, ह्यो सगल्यो फ्रेजीस घालून 3 वर्सां जालीं आमी आयकून बेर जाले, त्योच सेम. तर आमकां दिसता की today we will show and expose various parts. In detail, I will expose various parts of the failures of this government.